हाय नमस्कार. हांव फादर जोशी सिद्धगट्टे. आज तुमकां हांव एका बऱ्या जाग्याक फोन व्हरतां. हो आमचो पयलो लॉग. कित्याक म्हळ्यार एका बऱ्या जाग्याक आमी आज वचून आसा. त्या जाग्याक तुमकांय आमच्या सांगात आपोवन व्हरता आनी त्या जाग्यार विशेश संगती आसात. हो जागो खंय पयस ना कोडयाळांतून 10 किलोमीटर पयस आसा तितलेंच. आनी त्या जाग्यार तुमी पावल्यात की ना गुर्तू ना. थोडी वचून आसूंक पुरो पूण थोडी भोवशा वचून आसूंक ना. त्या देखून तुम्ही खंयसरी आसूंक पुरो आमच्या सांगात येया आनी आमी त्या जाग्याक आपोवन व्हरता. त्या जाग्याक विशेश कितें म्हणून तुमकां तें वचून कळयता. या आमी सांगिल्ल्या जाग्याक येवन पावल्यो आनी हो जागो खंयचो म्हूण तुमकां आतां सद्या कळटा, बेगीनच कळटा. आनी ह्या जाग्याक एक विशेश स्थान आसा प्रत्येक जाण आमकां कार्मेलीतांक. आनी हो जागो वयर पळया. आमी ऋषीवनांत आसा. ऋषीवना म्हळ्यार कितें? ऋषी म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा प्राचीन काळार ऋषी आसले ते मागण्या खातीर आनी सायलन्स म्हळ्यार मौन एकांतपणान सारूंक ते रानाक प्रवेताले. ऋषी म्हळ्यार समजले. पूण वना म्हळ्यार रानांत म्हूण जायचें म्हणना. वना म्हणलें तोटी जाता. आनी हांगासर ऋषीवना म्हळ्यार कोणाक आध्यात्मिकतेंत आसक्त आसा तांणी ह्या वनाक येता. म्हळ्यार हांगासर बरें तोट आसा तें तुमकां दाखयता. हांगासर तुमी पळयल्यार आतां पावस आयल्यार बरी पंचमी दिसता सगळ्यांनी. आनी ऋषीवना म्हळ्यार हांगासर कोणाक एकांतांत मौनपणांत दीस सारूंक जाय थोडे दीस आनी मोतीक समाधान जाय जाल्यार ह्या जाग्याक खंडी जावन कोणेय येवं. हांगासर रेतीर जातात. तशेंच दुसरे स्पिरिच्युअलिटी कोर्स जातात. रावंक जागो आसा. बरें हांगासर कितें जाय सकड आसा. त्या देखून हांगासर आतां तुमकां हांगा आपोवन हाडला. हांगासर कितें सगळें आसा तें तुमकां दाखयता. ऋषीवना म्हळ्यार कितें म्हणून तुमकां हे व्हिडिओ लास्ट म्हणसर पळयल्यार खंडीत कळटा. आमी कोडयाळांतून 10 किलोमीटर पयस आसच्या USA आसा. USA म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा उलाला संकत आचे. उलाला संकत हिचे येवन पावले आमी. आनी हांगासर तुमकां पळोवंक हांवें 8 संगती विशेश संगती ह्या जाग्याच्यो आज तुमकां वळख करून दिता. आनी आतां म्हज्या फाटल्यान पळयता जाल्यार एक बरें गार्डन आसा. तें तुमकां पळयतना कळचें ना तें कळ्ळें गार्डन गे म्हणून. खाली गार्डन बरें दिसता पूण तातूंत 4 वाटो आसात. 4 की 3 वाटो आसात. वचून पळयचे त्यो वाटो एकच न्हय. ते अशे गुण येतात पूण थंय मातयेचो एक मार्ग आसा. फातरांचो एक मार्ग आसा. फातर पेबल्स आसात. आनी आमचे घर बांदूंक आमी फातर वापरतात त्या फातरांचें आसा. रेम आसा. उदकाची वाट आसा. हाका पंचतत्व वॉक म्हणटात. पंचतत्व वॉक म्हळ्यार ह्या धरणीचे 5 मुळां आसात. 5 तत्वां आसात. उदक, अग्नी आनी कितें हें पुरो आसा वायू जल आनी कितें पुरो आसा. ते 5 संगती आसात. ते 5 संगतींक आदार जावन हे 4-5 वाटो आसात. आनी ह्या वाटेन चल्ल्यार भारी बरें म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार भलायकेक मेंटल स्ट्रेस जावंक पुरो, ब्लड प्रेशर जावंक पुरो हाका बरें वखद म्हणटा. सांजेर एक बरेंशें वॉक करयेत. हांगा हे 4-5 वाटो आसात. ह्या वाटेर बरें गेल्यार चल्ल्यार भारी बरें म्हणटात. हे आमी एक रावंड काडून पळय. आनी हे पेबल वॉक हांगाचे पेबल्स. हे पेबल्स इवन चायनीज आनी हाका मस्त रेकमेंड केल्लें आसा. ह्या पेबल्स सलाचे म्हणून हे भलायकेक बरें आनी पांयांक बरें एक कितें म्हणटात एक्युप्रेशर हातूंत मेळटा म्हणटात. त्या देखून हे पेबल वॉक हांगासर हो एक मार्ग पेबल्स. तुमी इल्लेशे गोवन सकयल येताना थंयसर फातर आसात. आमच्या थोडे बोटी आमचे मारोग आमच्या घरचे मारोग खंयसरी निसरचे आसा जाल्यार थंय आमी तें फातर घालता. आनी त्या फातराक खाली पांयार चलचें. उडोवन सावंक ना. खाली पांयार चलचें. वणक घालचें न्ही. वणक घालचल्यार ती थेरपी जायना. खाली पांयार चलचें म्हणटात ताचेर. ताचे इतल्यान एक मारोग आसा.
हांगा हांव दिसता मागीर आमी थंयसर वचयत ताचेर बहुशा ती हांगा म्हाका कळना ती वचून पळयल्यार कळत ती रेंव आसची म्हूण चिंता रेंव आसा मारूंक आनी एक सादा माती आसा मारूंक एक्चुअली थंयसर काळी माती आसा पूण थंयसर हांगा काळी माती हाडूंक जायना ही हांगासर काळी माती ना हांगा आसची तांबडी माती जाल्यार हांगासर 1 2 3 4 मारोग आनी सकयल गेल्यार आनी एक मारोग आसा म्हूण चिंता पूण आमी वचून पळोवया जाय जाल्यार आतांच आमी या हांगासर एक बरोसो ग्रोट्टो आसा तो ग्रोट्टो कार्मेल सेबेणीचो सगळे फातरांनीच बांदला बहुशा पिंटो म्हणजे तांणी कांय केल्लो म्हूण दिसता पिंटो ब्रदर्स हो म्हणजे बरें आसा हांगासर ह्या कंपाउंडाच्या देगेनच सगळ्या फातरांनीच सजयलो एक ग्रोट्टो आनी त्या ग्रोट्ट्याच्या वयर थंयसर पळयता आमी एक बरी इमाज कार्मेल सेबेणीची इमाज तिका दोगलोय कार्मेलिताचो दोगलो आसा तेशेन पळयतना इल्लेशें मुखार येतना थंयसरी उदक वयर तावन पडचें बरी आतां उदक पडना पावस वयर तावन पडटा हाचेर पडना वयर तावन उदक पडचें बरी एक लेयर बाय लेयर बांदलां तें बरें कर बांदलां आत्तां हांवें सांगलें बरी आमच्या निसरच्या मार्गांक आमच्या गांवांनी पुरा थंयसर निसरता जाल्यार हे फातर आमी घालता हे चिरे फातर घाल्यात ह्या फातरांचेर खाली पांयने सालाचे सांजेचे वेळार आनी खाली पांयने सारल्यार खंडे जावन पांयांक एक मसाज दिल्ले बरी आनी सांजेच्या वेळार बरें जाता तुमी जर तर हांगा येवंक आसा जाल्यार ह्या गार्डनांत खंडे जावन एक फावटी वॉक करून पळयचें खाली पांयांनी गेल्यार बेस्ट हे मारोग खाली मारोग न्ही मार्गाच्या बगलेक तुमी पळयल्यार दुसऱ्या रितीची झाडां आसात जावं पुरो ती क्रोटन जावं पुरो आनी खंयची कलराची बरी बरी सोबायेची आसात हांगासर मुखार येवन पळयतना बरें करून एक मांडावळीर बऱ्या मांडावळीर ही झाडां आसात सोबीत दिसतात पळयतना हांव आवळ्याच्या रुखा बंद आसा जेजू अंजुरा सोदून गेल्लो पळय आवळ्यान हांवें मोस्टली रॉंग टायमार येयलो आवळ्यान हवशांत जायना हांव मस्त पटी येयलां जायना म्हण चिंता आतां फातराचो मारोग तुमी पळयलो आतां हांगासर मारोग आसा हो रेंवेचो मारोग आमचो आतां सुमार तेंप जालो पावसान येवन रेंव वाडोवन गेला थोडे कडेन आसा पळय कोरोना येवन कांय गेला कोण ना पण हांगासर आतां तुमकां कळटा इल्ली रेंव आसा रेंवेचो मारोग ओरिजिनली रेंवे फुल्ल रेंव घालून चलोवंक आनी खाली पांयर हांव सांगता खाली पांयर वचाचें खाली पांयर गेल्यार मात्र हांगासर हांव आतां वाडो घालता हांगासर खाली पांयर गेल्यार भारी बरें कित्याक ही रेंव पांयांक आमी गांवांत आसतना आमकां हें पुरा फातर सालाचें आंतुसालाचें कांय ना आमी आमच्या गांवांत जाय जाल्ले कडेन खाली पांयान चलताले तितू थेरपी आमकां आतां पूण हांगासर एक कृतक जावन थेरपी खातीरच असले मारो करचे पडल्यात आनी खंडीत जावन आमकां आतां सडाव जावन अशें गांवांत जाल्यार आमी वणक घालून चलता पूण हांगासर खाली पांयार ह्या रेंवेर आयल्यार खंडीत जावन तुमकां तुमच्या जिवाक इल्लेशें इल्लोसो उल्हास खंडीत मेळटलो हांगासर मारोग मात्र न्ही मार्गाच्या देगेर दुसरे रितीचे रूख आसात ते खंयचे रूख म्हण तुमी पळया आनी कमेंटांत बरया म्हाका न्ही जावन कळीत ना तुमकां वळख म्हणल्यार तांची नांवां बरया हांगासर स्वावळ्याचो तें कळीत आसा ताचे उपरांत थंयसर आसा खंयचो कळीत ना हो माड हांगासर खंयचो आसा कळीत ना म्हाका कळीत ना तुमकां कळीत आसल्यार कमेंटांत बरया हांगा आनी एक आसा
हांगासर हो रूख अशे व्हरायटी रूख आसात आमकां फळांचे नाजाल्यार दुसरे खंयचेय बरेचशे वेगवेगळ्या तरांचे रूख आसात. तुमकां खंयच्या रुखांची वळख मेळ्ळी तांचें नांव तुमकां कळीत आसा कमेंटान बरें. हांगासर आमी भोंवता आनी एक मारोग आसा हांगासर. हो मारोग मातयेचो मारोग. माती नीज जावन काळी माती आसूंक जाय. काळी मातयेर खाली पांयान चलायचे. पूण हांगासर नॉर्मल आमची आतांची ह्या गांवची पूण हांगासरी तुमकां कळीत आसा ही माती म्हळ्यार बेश्टी माती पूड माती न्हय. फातर आनी आसून इल्लेशे फातराळ सुवाती त्या देखून ह्या वाटेर तशेंच बरें चलून वचचें. सो ह्या हाका म्हणटात पंचतत्व वॉक. पंचतत्व वॉक वा पंचतत्व पैंड ह्या 5 वाटांनी आमी चलोन आसा खाली पांय. तुमी हांगासर आयल्यार खंडी जावन हांगासर एक चलोन पळय. हो खंयचो रूख सांगा फुड्या ताचें नांव तुमी कमेंटान घाला. हो एक रूख ताचे उपरांत आनी एक हो तें एक रूख आसा. फळां आसात. फळां पळयल्यार तुमकां खंडीत कळटा. तें जावन सांगलां न्ही फळां पळोवन रूख आसा सांगीत म्हणून तशें तें फळां पळया कळटा दिसता की. ताचें नांव हांव सांगता. हो पणस. हो पणसाचो रूख. पणसाची सवची ल्हानशी आसा. एक थोड्या वर्सांनी व्हडले जायत मागीर आमी पणस खावया हांगा आयल्यार. हे खंयचें फळ कोको म्हूण दिसता. सोबिता तुमी आयल्यार एक वर येत कोणा कळनातले बरी बरें आसात हांगा बसता आसात. तुमकां चलोन पुरो जाल्यार हांगा थांबून दुसऱ्या रावंड हें तिसऱ्या रावंड म्हूण दिसता. तिसरो मार्ग तिसऱ्या मार्गांत थांवन सीदा वयल्या मार्गाक वशेत. पूण पुरो जाला म्हणून हाचेर चलोन गेल्यार आनी पुरासान जाता. त्या देखून सांग बांदल्यान शीद आसा हो चलोन वयर वचचे तितल्यान पुरासान जाता. पुरासान भलायकेकी बरी. बीत जागो सकट तराचे रूख आसात. काजूचो आसा, पेरांचो आसा, पणसाचो आसा, केळबे आसात, चिक्कू माड आसा, चिक्कू आसा, कोको आसा आनी घाले पपाय आसात, माड आसात. जळार रे जळार हे मस्त आसात. ते पावसाक गड्डी जावन जळार येतात. जळार कितें करूंक जायना. ह्या वेळार मरता इल्लेशें जाता. चिक्कू जाल्यात. चिक्कू जाल्यात मात्र बाकी हांगा चड वयर येवपाचें म्हणना. सकयलेच आसात. बसोन खावी येता सकयल येवन आतां काण खावी येता तशें जाल्यात. विशेवण म्हळ्यार हांगासर आमचे कार्मेलीत पाद्र्याब रावतात आनी ताणी बांदल्लें म्हळ्यार आमीच बांदल्लें हे एक संस्थो आध्यात्मीक संस्थो. आनी हांगासर जायते सिस्टर येतात संवसाराच्या कोणच्या कोणशांत येवन 3 म्हयन्यांकी 6 म्हयन्यांकी एका वर्साकी अशें कोर्स स्पिरिच्युअलिटी कोर्स हांगासर करतात. तशें म्हणटा आसतना खंडीजन हांगा इतले पुरा फळांचे रूख जाय. हांगासर तेंडल्याचो व्हडलो मोठो आसा. तेंडली जाता तांचो दिग्गजाचो रूख आसा. त्या कुशीन एक सादारण 2 माटो
वळच्या भाजीत आसा, 2 माटो वळच्या भाजीत आसा. तशेंच कितें सगळें जाय. आनी खंडीत जावन भोव प्रमुख आमच्या रिलिजियस घरांनी काही ना म्हळ्यार दुकर आसतालें पयलें, गोरवांय आसतालीं. दुकर आसात आतां, गोरवां आसात, गोरवांय आसात, दुकरय आसात. तुमी हांगासर पळयता ते तळे निळशें आसा. तळे ताका रिंगा घालून बांय केल्या, कित्याक म्हळ्यार हांगाच्यान उदक सगळ्या घरांनी जाय पडटा. हांगासर मुखार वचोंक जायना, मुखार गेल्यार फाटी येवंक जायना. देखून हांगा वयरूच रावन दाखयता. सोबीत तळे, बरें उदक पावसाचें, आनी हांगा गिमांती बरें उदक आसता. हांगा एक दुकर आहा, ह्या दुकराक बरी एक खाणी आसा. तो कसो म्हळ्यार हांगा मस्त रानदुकर येतात भितर. एक दीस पळयतना सकाळी हांगा रानदुकर येयल्यात, भितर येवन त्रास जाल्यात. तशें जावन सुमार एक 10-12 पिलां जाल्लीं. ती पिलां ल्हानशीं येदेशीं, ती पिलां ल्हानशीं, ती व्हड जायनात. रानदुकर कितले आसतात ते व्हड जाल्यार मागीर व्हड जातात, पूण पिलां मस्त ल्हान. आनी तशें ईदाची स्पेशल काणी हांगासर आसा तो. तशें हांगासर मिक्स्ड ब्रीड आसा, रानाची आनी गवंटी. ते ताका काल एक नांव दिवया म्हाका गुर्तुना. तुमकां नांव गुर्त आसल्यार एक नांव बरें. ऋषिवनाचे अनेक विशेष कितें म्हळ्यार हांवें उडोवन सांगलें बरें. हांगासर उल्लाची न्हंय दिसता, तो सामको दिसता. आनी हांगा तो तुमी पळयल्यार वयर तावन हांगा जाल्यार पळय वयर येता. थंयसर पळयलें जाल्यार सकाळीं जावं पुरो, सांजेर जावं पुरो, सूर्य उदेवचो सूर्य बुडचो तुमी पळय सकाळी उठल्यार आनी सांजेर पळोवयेत. आनी चड जावन हांगासर मेडिटेशनाक आनी प्रत्येक जावन मनाक शांती जाय जाल्यार थंय रावन पळयल्यार जालें. चुकती भरती केदार जाता तेंय कळटा. त्या देखून हांगासर आयल्यार खंडीत जावन हे तुमकां बऱ्यान पळोवंक मेळटा. ऋषिवनाक आनी एक सोबाय म्हळ्यार हांगासर वयर एक इमाज आसा, जेजूची इमाज. हात उसवून धरून आसची इमाज. ही परचे परस एक 2-3 दीस जाले मात्र हांगासर ती दुसऱ्या जाग्यार आसली काण जाग्याच्या कोणशाक उबारल्या आनी ती आनीक इल्लीशी उबार केल्या. आनी हांगासर तुमी उडला जावन पळयल्यार, संख्या जावन पळयल्यार ती इमाज दिसता, एक गरी दिसता. आनी प्रत्येक जाण आतां ती इमाज दिसता. हांगासर अनेक विशेष गजाल तुमकां सांगूंक सोदता. तें म्हळ्यार तुमी गार्डन पळयलें, सकयल पळयलें, हांगासर गरजेचो वांटो म्हळ्यार आराधनाचें कोपेल. ह्या आराधनाच्या कोपेल तें पळयल्यार तुमकां एक विशेष आसक्त आनी संतोश जायत. कित्याक ह्या चापला जावन तुमकां उल्लासो सामको दिसता. तुमी हांगा बसून मेडिटेशन करूंक भारी बरें. हांगा बसून मेडिटेशन करता जाल्यार थंय तुमकां करेक्ट उल्लासो ब्रिज दिसता, थंय न्हंय दिसता आनी बरी सिनरी. तुमी एक सादारण गुड्यार वचून बसून मागणें केल्लें तरी जाता. त्या देखून हे एक चापल तुमी पळयात आनी ताचे उपरांत चापल जावन दिसची सिनरी. आतां इल्लो पावस इल्लेशें सोबीत दिसना, पूण उजवाड आसल्यार खंडीत दिसता. एक रावंड पळयात.
हांगासर चॅपलाच्या भायर एक टेरेस आसा आनी त्या टेरेसार तुमी भायर रावन थोडो वेळ मोठे समाधान घेवेत वा न्हंय पळोवेत. सोबीत प्रकृती तुमकां दिसता. येणे रूख झाडां आसात तेणे न्हंय वळटा आनी तशेंच जायते शहर दिसता थंयसर आनी बिल्डिंग आसात. अशें चाराय कुशीन तुमी पळयतना प्रकृतीची सोबाय जाय की हांगातून सोबीत दिसता. त्या देखून एक चॅपल इतलें वयर बांदलां की आराधनाचें कपेल, ह्या आराधनाच्या कपेलाक हांव तुमकां भायर पळयत आसतना सोबीत सिनरी दिसता आनी कन्नी जावन एक जण गिमांताली हांगा बागला डोर आसतात ग्लासाचे ते उक्ते केले जाल्यार बरें वारें हांगासर येता आनी खंडी जावन 1 घंटो मागणें करता जाल्यार तुमकां फायद्याक पडटात आनी हांगासर खंडी जावन तुमी हांगा येता जाल्यार ह्या जाग्यार तुमी खंडीत भोंवतात आनी हांगासर मागणें करूंक बरो जागो आसा. खंडी जावन हांगासर एक विजीट करा. आतां इतले परत तुमी भोंवल्यात आनी इतले भोंवले उपरांत तुमी ह्या इन्स्टिट्यूशना विशीं खंडीत जावन समजूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार हांगासर रेतीरो चलतात तशेंच स्पिरिच्युअलिटी कोर्स चलतात. सडाळ जावन सिस्टरां आनी पाद्र्या हांगासर येतात. पूण लायकांक अवकाश आसा. सांगतात तुमकां रेतीर करूंक जाय जाल्यार 1 हप्त्याची वा 1 म्हयन्याची कितलेय दीस एका दिसा 1 दीस तुमकां हांगासर स्पेंड करूंक जाय जाल्यार येत. पूण हांगासर तुमी येता जाल्यार कितें सगळें तुमकां गरजे पडचें आसा ताची एक इल्लीशी माहिती तुमकां दिता. हांगासर सुमार 80+ रुमां आसात. इंडिविज्युअल तशेंच दोगांक सिंगल डबल रुमां आसात. उदक तशेंच थंड उदक मेळटा न्हावंक आनी इतर गरजांक. हांगासर एका दिसाक म्हणल्यार बरें एक 150 जाणांक एकोमोडेट करयेत. तशेंच लेक्चर हॉल आसा, लायब्ररी फेसिलिटी आसा, ऑडियो विज्युअल फेसिलिटी आसा, सेमिनार रूम्स आसात, डायनिंग रूम आसात, तशें बरें चॅपल आसा. हे एक आराधनाचें चॅपल हांगासर आनी भितर एक चॅपल आसा सखडांक सांगता मागोवंक आनी वयर एक मागण्याचो जागो आसा थंयसर तुमी वचून मागयेत. तशेंच हांगासर आमी सांगलें बरें रेतीऱ्यो जातात. तुमकां जर एक दीस तुमकां मतीक समाधान जाय, तुमच्या कामांतल्यान तुमकां खंय कोणी एक ब्रेक जाय म्हणून जाल्यार रिसॉर्टाक वयच्या बदलाक रिसॉर्टाक गेल्यार तुमकां कडेन जावन इल्लेशें रिलॅक्सेशन जाता. पूण मतीक समाधान मेळचें जाल्यार एक एकांताचो जागो जाय आनी रिशिवाना त्या नांवांतच आसा. कितें म्हळ्यार इट्स अ प्लेस फॉर मेडिटेशन, इट्स अ प्लेस फॉर इनर सायलन्स. तुमकां आंतरीक सायलन्स वा मौनपणांत एकपणांत तुमकां एकांतपणांत वेळ करसूंक जाय जाल्यार हांगासर दीस इज युअर डेस्टिनेशन. हांगासर तुमी येवयेत आनी हाचे विशयान तुमकां चड माहिती जाय जाल्यार ऋषिवानाची वेबसायट आसा ताका तुमी बसयेत आनी थंयसर तुमकां नंबर मेळटा आनी जाय तितली डिटेल्स तुमकां माहिती थंयसर मेळटा. थंय वचा आनी जरूर हांगा एक भेट दिया आनी हांगासर मागण्यांत वेळ करसूंक हर एका म्हयन्यांत जाल्यार प्रयत्न करा. तुमी बसून आसले कडेच आमी सगळे ऋषिवाना भोंवडावन हाडलां. हो आमचो पयलो व्लॉग आनी हाच्या फाटल्यान मुखल्यान हांव मात्र दिसलां. कॅमेराच्या फाटल्यान फादर स्टीवन आसा, फादर स्टीवन लोबो, कार्मेल स्टुडियोचो डिरेक्टर तो. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी असले व्लॉग आनी किसडीत करूंक तुमचो फाटीमा आमकां जाय. त्या देखून कार्मेल किरण चॅनल तुमी पळोवनच आसात. जर तर तुमी सबस्क्रायब करूना जाल्यार सबस्क्रायब करा. कित्याक म्हळ्यार तुमकां असले व्लॉग जावं दी, व्हिडिओ जावं दी, खंयचेय जावं दी आमी अपलोड करतना पयलें कळाचें जाल्यार सबस्क्रायब करीचे आनी ते बेल आसा तें बेल तुमी क्लिक केल्यार मात्र तुमकां आमी घाल्ले हर एक व्हिडिओ येवन पावतात, तुमकां फस्ट कळटा घाल्यात म्हणून आनी तुमी पळोवेत. त्या देखून तुमचो पाठिंबा आमी मागता. शेअर करा हे व्हिडिओ. कित्याक हो पिकनीक स्पॉट न्ही, मागण्याक आसचो जागो. त्या देखून ह्या मागण्याच्या जाग्याक तुमी एक पोटीपणी थंय वचा, रावा आनी आमी सांगलो अनुभव तुमकां खंडी जातलो म्हणून 100% हांव बरो वचत दिता. इतल्यार आमी आयचो व्लॉग आखेर करता. सर बरें जावं, मोग आसूं.